कला आणि संस्कृती खातें आनी गोंय सरकाराच्या जोड पालवान जावपी लोकोत्सव 2016 8 जानेवारी ते 17 जानेवारी मजगतीं जातलो। अंदू 3 सुवात्यांचेर लोकोत्सवाच्यो कार्यावळी जातल्यो। दर्या संगमाचेर जावपी कार्यावळी कला अकादमी, दीनानाथ मंगेशकर सभाघर आनी उक्त्या सभाघरांत जातल्यो, जेणे करून एकाच सुवातेर लोकांची गर्दी जावची ना अशी माहिती कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर हांणी दिल्या। दर वर्साक आमी फक्त दर्या संगमाचेर कार्यक्रम जाताले। ह्या वर्साक हे कार्यक्रम 3 कडेन जातले। दर्या संगमाचेर जातलेच, त्या भायर दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिराक जातले आणि ओपन एअर ऑडिटोरियम अशे 3 कडेन जातले। त्या खातीर एकाच कडेन लोकांचो जो कितें कंजेशन जाताले क्राउड तो विभागून वतलो आणि लोकांकय वेगवेगळे कार्यक्रम फक्त लोकनृत्याचेच न्ही तर वेगवेगळे फोकातले वेगवेगळे कार्यक्रम पळोवपाची ह्या वर्साक संदी मेळटली। अंदूच्या 17व्या लोकोत्सवा निमतान कला आनी संस्कृती खात्यान कला अकादमीच्या कॅम्पसांत वेगवेगळ्यो कार्यशाळी आयोजीत केल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। लोकनृत्या भितर मांगणियार, भवई, कलबेलिया, चारुकुला, मेवासी, करमानू वेश, सिद्धी धमाल, बाऊल, पुरुलिया छाऊ, गोटीपोवा, घुमर, धोलू कुनिता, पंडवानी, छिंगी छाम, भांगडा, लावणी, कोळी, पुंग ढोल चोलम, ढोल ढोलक चोलम, थांग था, भिहू आणि गोंयचे लोकनृत्या वेगवेगळी आणि बहुरुपिया असे कार्यक्रम आसात। 2 इंटरनॅशनल फोक ट्रूप येतले, एक रशियेचो आणि दुसरो श्रीलंकेचो। शिवाय ह्या वर्साक आमी नवीन केला म्हणटा ते गोंयची कांय शाळा निवडल्यात आणि त्या शाळे खातीर त्या शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर आमी थोडे गोंयचे लोकनाट्य बसयल्ले आसा। ह्या वर्साक आनी नवो दवरला म्हळ्यार दिसभर आमी वेगवेगळ्या प्रकारची वर्कशॉप्स दवरल्यात। सगळे जे लोक आसात तांचे खातीर कार्यशाळा ह्या लोकोत्सवाच्या दरम्यान वेगवेगळ्यो कार्यशाळा ह्या वेळार नवीन कार्यक्रम दवरला कला अकादमीच्या कॅम्पसा भितर। लोकोत्सवा दरम्यान कसलीच हानी जावची न्हय म्हण फायर सेफ्टी घेतल्या। तशेंच पार्किंगा खातीर लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हण पुराय दयानंद बांदोडकर ग्राउंड पार्किंगा खातीर दवरला। तशेंच आनीक नवे 100 स्टॉल वाडयल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। अनेक नवी गजाल केल्या म्हणटा ती ह्या वर्साचे जे सगळे स्टॉल आसात ते फायर प्रूफ आसात। सगळे फायर जी सेफ्टी आमी ह्या दृश्टीन फायर सेफ्टीचो आमी ह्या दृश्टीन केला म्हणटा ती की सरकारा वयले फायनान्शियल बर्डन कमी जावचे ह्या खातीर आमी प्रायवेट स्पॉन्सरशीप घेवपाचो आमी प्रयत्न केला आणि तातूंतल्यान जवळ 15% टोटल कॉस्टाच्या 15% आमी प्रायवेट स्पॉन्सरशिपींतल्यान आमी जमा केला। ह्या वर्साक आमी दयानंद बांदोडकर ग्राउंड हो पुराय पार्किंगा खातीरच दवरला। थंय 21 स्टॉल ना। दुसरे ह्या वर्साक स्टॉल आमी 100 स्टॉल वाडयल्यात।